नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कात अभियांत्रिकी संस्थांमदी NIT गोवा आणि IIT गोवा हांका 101 ते 150च्या ब्रॅकेटात जागो मेळ्ळा। फार्मसी यादीत गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीन टॉप 100त जागो मेळ्ळा। सामान्य महाविद्यालयांच्या श्रेणीत धेंपे, चौगुले, PES आणि सेंट झेवियर्स 151 ते 200च्या श्रेणीत आसात, जाल्यार व्यवस्थापनेत गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 43व्या नंबराचेर आसा। नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क 2025 चे लिस्ट जाहीर जाला। दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साय सुद्धा त्यांचे लिस्ट जे आसा ते जाहीर झालेले आसा। जाल्यार तातून भितून वेगवेगळ्यो कॅटेगरीज आसता। इंजिनियरिंग इन्स्टिट्यूट कॅटेगरी भितून NIT गोवा आणि IIT गोवा हांका 101 ते 150 या ब्रॅकेटा भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलेले आसा। दुसरे जे आसा ते म्हटल्यार फार्मसी लिस्टा भितून टॉप 100 भितून कॉलेज ऑफ फार्मसी हांच्यांनी आपले स्थान मेळयला। त्याच प्रमाणे जनरल कॉलेज कॅटेगरी आसता, तातून धेंपे कॉलेज, चौगुले कॉलेज, PES कॉलेज आणि सेंट झेवियर हांच्यांनी सुद्धा 151 to 200 ह्या रेंजी भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयला। आणि त्याच प्रमाणे लास्ट म्हटल्यार इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हांच्यांनी सुद्धा आपलो जो रँकिंग जो आसा तो 43rd ह्या रँका भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलेले आसा। अशी वेगवेगळी गोंयच्या जी इंजिनियरिंग कॉलेज आसतली किंवा कॉलेज ऑफ फार्मसी आसतली किंवा त्याच प्रमाणे वेगवेगळे कॅटेगरी जनरल कॅटेगरी भितरले सुद्धा कॉलेजीस आसतले, अशे वेगवेगळे कॅटेगरी खातीर तांच्यांनी आपली वेगवेगळी स्थाना ही मेळयलेली आसा। गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।